आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे. नमस्कार. कारवार न्यूज कोकणीच्या आजा संडेच्या ह्या कार्यक्रमात आमगेल्या मायबाप प्रेक्षकाक आणि आजाक तुमका बी खूप खूप मनापासून स्वागत. नमस्कार नमस्कार सगळ्याक नमस्कार. हय कित्याक बेजार करून घेनाक बाबा तुवें गेल्ले पटी आयताराक हांव येयला ना म्हण घेवन कित्याक सांग हेमकां बी सांगता आमगेल्या प्रेक्षकाक लोकांक बी सांगता गेल्ले पटी आयतारा येवं मेळना म्हणल्यार हिंग येयला न्ही सायक्लोन म्हण घेवन आनीक पटी कोणी सायक्लोन म्हणल्यार कितें काय म्हणल्यार सायकल घेत आसतना लोन काडटा पळय ताका सायक्लोन म्हणटालो म्हण सांगिल्लें म्हाका. आतां सायक्लोन म्हणल्यार कितें म्हण कळ्ळें म्हाका. हो सायक्लोन न्ही हो सायकल मान घेवन येना लोकांक सायकल बी उबोवन व्हरतलो तसलो येयलो सायक्लोन म्हण घेवन हरकत ना तेजेन गेल्या आयतारा येयलो ना हांव. आनी आतां ह्या आयताराक कशें करून हेणी म्हाका घेवन येयलोच घराक हांव येयनात म्हणली लोक आयज म्हाका तर म्हाका कित्याक सांग त्या हेजेन भिता हांव ते येयल्ली न्ही कोरोना आनी तेजे नंतर आनीक दोळ्याच कितें येयलें मरे दोळ्याच कसले आजा ब्लॅक फंक्शन ब्लॅक फंक्शन न्ही त्याचे ब्लॅक फंगस म्हणटा ते येयले न्ही तेजेन आनी भिला पयलें म्हाका दोळ्याच्याच ना जाल्यार दिसनात आनी ते येवन दोळ्या पडल्यार आनी कोणा जाय ते तशें म्हणून आनी कांय न्ही. हय मागीर प्रोग्राम तुगेलो सुरू करचे पयलें लोकां कडेन आमी चूक मागूंकूच जाय म्हण जालें ना कित्याक गेल्या आयतारा माफ करा गेल्या आयतारा आमकां येवं मेळना हिंगा आमगेल्या कारवारात सायक्लोन येवन आमकां येवं मेळना अशें करून आमकां एक पटी कितें लायट ना जाल्यार हे ते तूं हेजेर कितें करचें रे तुमगेलें कितें ना जाता ते एडिटींग करता मगो सिस्टम थोडें हे ते करचें तुमगेलें ते इटोबात घालचें इंटरनेट हय ते ना जाल्यार आमकां येवं मेळटना ना जाल्यार हांव येता म्हणजे म्हाका कोणी व्हरूं आनी हाडूं पावयच पडटा इतलेंच आनी व्हड अशें कांय न्ही म्हाका घरा कडच्यान म्हाज्यान आतां पयलेंचें आमकां जायना चल येवंक. हय आतां जा बरो तितलें हेजी ना तरी की काही न्ही करून मातर मागीर ती जीप आशिल्ली ती मारता हांव आजुनी तरी की म्हाज्यान पयलेंचें हांव मारूंक बी जायना. हय तशें म्हणत आतां ह्या आयतारा येयलो आनी बरें करून उरल्यार मुखार आयतारा या कशें म्हणलो. हय हय सुरू करया. बरें प्रश्न सुरवात करूया आजा. प्रश्न आज ह्या पटी बी येयलात ह्या पटी भरपूर प्रश्न येयलात आनी कितें जालें आतां ह्या पटी गेल्ले पटी आयतारा आमी जाल्ला न्ही एपिसोड खूब लोकांक प्रश्न येयले आसात आनी त्या सगळ्या प्रेक्षकाक हांव सांगता की प्रश्न खूब आसात तुमगेलो प्रश्न ह्या एपिसोडात घेयना म्हण बेजार करून घेनाकात. जशें जशें आमकां एक टायमाचो एक लिमीट उरता आमकां आमी 10 प्रश्नाचे वर घेवूं शकनात. जशें जशें मुखार एपिसोडात तुमी पळयते रावा तुमगेलो प्रश्न 100% येतलो. बरोबर आनी तुमगेलो प्रश्नाक आजू उत्तर दितलो. हांव म्हाका प्रश्न विचारले नंतर उत्तर दितात म्हणजे कितें लोकांक मना बेजार जावं सारको ना जाल्यार कितें बुरशेशे प्रश्न असले विचारनाकात. बरें विचारा हांव उत्तर दितात तुमकां गंमतीचें उत्तर दिता अशें बी न्ही गंमत करनत कित्याक हांसत खेळत रावलो तर जिवन गेलें रण बीण घेवन कितें अर्थ आसा जिवनात. हांव हांसत खेळत आशिल्ल्याक आज पळय 90 वयर काडलो 90 वयर वर्स काडलें ना कशें करून दुखळ्ळें ना तशें म्हणून हांसत खेळत रावचें. कोणी कोणाक कितें प्रश्न विचारले तेन्ना हांवें कितें उत्तर गंमतीत दिलें म्हणून तुमी मना बेजार करून घेवचें ना कित्याक हो तुमगेलो प्रोग्रामूच आमगेलो हो न्ही कितें सांग गंमतीचो प्रोग्राम हो न्यूसाच प्रोग्राम न्ही आजा संडे एक कॉमेडी प्रोग्राम. हय तूं ते प्रश्न विचारू इले उदक पिव उदक घ्या आजा. तर आजा पहिलो प्रश्न असा आनंदू एस नाईक कणसगिरी सदाशिवगड हे मी विचारला सोऱ्यान कोरोना मरत म्हणतात हे खरे का खोटे. सोऱ्यान सोरो पिल्यार कोरोना मरत खंय हे खरे का खोटे हो तेगलो प्रश्न आसा. बरोबर आसा सोऱ्यान कोरोना मरता हय बरोबर पण त्या कोरोनाक धन आनी सोरो पिवेतलो कोण. एकदम बरोबर उत्तर दिला आजा. कोरोना हय सोरो पिवो जाय कोरोना सोऱ्या पिल्यार कोरोना मरता म्हण त्या कोरोना खाण पिवो जाय न्ही धन हाडतलो कोण. हय हे बरोबर आहे. तो पावसात ते पी कितें घालून घेवन ते रेनकोट घालून धन हाडतले. बरोबर आजा. आनंद एस नाईक तुमकां प्रश्नाचं उत्तर तुमकां मेळिल्लें उरता. आजा दुसरे प्रश्न आसा शशिकला सुरेंद्र नाईक वाघवाडा सदाशिवगड हे मी विचारला दाल्ले असे खोटे उलयतात जाल्यार सोरो पिल तेन्ना खरे कित्याक उलयतात. कोणी चल्ला शशिकला सुरेंद्र नाईक वाघवाडा सदाशिवगड हे शशिकला हे कळ्ळे गो तेगेलो रेल्वे डिपार्टमेंट आसा तेणे कितें चल्ला दाल्ले असे खोटे उलयतात जाल्यार सोरो पिल तेन्ना खरे उलयतात. मागीर कित्याक बेजार करून घेवं जा खंय दाल्ल्याक कित्याक सोरो पिवं दिनीचो
24 तास पिते राहू न्ही केन्ना खोट उलोवंक शकना ते मी खरेंच उलयते रावतले शशिकला बाये तुगेलो गोप इथं कामाक खबर ना अकस्मात पिवची उरत ताका कायम पिवू दिया कित्याक खोट उलयन तो खरें उलयते रावतलो सर पिल्लो खरें उलयतातच न्ही बरें चलता घराकडचे सवय जाला सांग आनी कोणी आसात आणि तिसरा प्रश्न आजा अथर्व सुरेंद्र नाईक सानमुडगिरी मुडगेर ह्या एकात हाय हे मी विचारला हां आजा तुगेल्या आयुष्यात आज म्हणल्यार पळयल्या टॅक्नॉलॉजी पैकी सगळ्यात भारी टॅक्नॉलॉजी खंयची आणि सगळ्यात वाईट टॅक्नॉलॉजी खंयची म्हटल्यार टेक्नॉलॉजी म्हणजे सुधारणा नवीन नवीन इन्व्हेन्शन येता पळय जसं मोबाईल येयलो पहिले टीव्ही नाशिल्ली टीव्ही येयली मोबाईल येयलो हय 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 हे असे नवीन नवीन जे प्रयोग सुधारणा जे हे जाते वयतात आमगेले एका टेक्नॉलॉजी म्हणतात ताका सारकें आसा तंत्रज्ञान हां तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान हय तंत्रज्ञानात सांग तुमकां हांव मोबायल येयलो हय टीव्ही येयली हय हां आनी कितें आता इंटरनेट येयले इंटरनेट येयले हां तेजे भायर आनी कितें कितें येयले मोबायल येयलो मोबायला बद्दल सांगता तुमकां आतां तंत्रज्ञानात एकच घेता कित्याक खूब लांब धरूं गेल्यार खूब जाता ते मोबायलाचें सांगता मोबायल येयलो मागेलो भयणीलो म्हळ्यार चुलत भयणीलो नातू अमेरिकात रावता कळ्ळें तुका तो अमेरिकात रावता तो म्हाका फोन करता तो म्हाका दिसता हांव ताका दिसता पळोवंक मेळटा हे तंत्रज्ञान हेजेन इतलें कितें सांग तो आमचे बरें ना जाल्यार बी थंयच्यान आमी ताका पळोवंक शकता तो आमकां पळोवंक शकता हे मोबायलाचें तंत्रज्ञान हे बरें दिसलें आणि वाईट कितें दिसलें ह्याच मोबायलाक हे कॅमेरा आसा पळय कितले पळोवंक मेळटा पळय कितले लोकांक पळयता पळय तितलेच उपेग नाशिल्लो जाला कितें आजा कितें जालां आजकाल हे मोबायलाक हे कॅमेरा येयला पळय हे कॅमेरा येवन आज कोणी हिंगा तेका एक्सिडेंट जावन तळमळटा लोक ताका उठयनात त्यात मोबायलांतल्या त्या कॅमेरान मरे तेका फोटो काडटात फोटो काडटा व्हिडिओ करतात म्हण ताका उठयनात हो कॅमेरा तो तंत्रज्ञान आसा पळय कितलो लोकांक उपयोगात पडलो पळय तितलेच तेजे हे बी आसात वाईट परिणाम लोकांक वाईट परिणाम वाईट करूनच लोकांना कोणी पडलं जाल्यार मरते उरलं असेल त्याला उठो जा उदक पाजो जाय दवाखान्यात व्हरू जाय ते सोडून लोक शूटिंग काढते बसतात फोटो काढते बसतात ताबडतोब इंटरनेटार व्हॉट्सअपार घालतात हे चुकीचे हेच म्हणतात न्ही आजा तेच मागीर तेच सांगचे कित्याक तशें म्हणटा कोणी पडले न्ही वाटेचेर तेगेले फोटो ना व्हिडिओ करूं वचनाकात तेमकां ताका व्हरून घेवन हॉस्पिटलाक पावयचें काम करा पुण्य मेळटलें तुमकां हां प्रश्न बरो आसा कोण विचारिल्लो तो बाबान हो अथर्व सुरेंद्र नाईक सानमुडगेर हे विचारिल्लो सुंदर प्रश्न बाबा देव बरो करूं आनी हांवें सांगिल्ल्याचें हे मात्र कोणाक तुगेले वळखीच उरल्यार ना कोणाक संबंध केले हे पालन करूं सांगा बरं आजा त्या नंतर प्रश्न विचारला देवेंद्र भट नागपूरच्यान नागपूर महाराष्ट्रांतल्यान आमकां पयलीं म्हणटाले नागपूरच्यान कानपूर कितले पयस जाता काय म्हणून आमी एकच येता म्हणटाले हे नागपूर आनी कानपूर सांग कत्त सांगा ते गेले आजा त्यांनी इंग्लिशात प्रश्न विचारला इंग्लिशात विचारता हांव बी तेका प्रश्न आसा वाय मॅन वॉक मोर अँड वुमेन टॉक मोर म्हणल्यार दादले जास्त कित्याक चमकतात आनी बायले जास्त कित्याक उलयतात दादले जास्त कित्याक चमकतात आनी बायलां जास्त कित्याक उलयतात हय ह्या प्रश्नाक उत्तर तेच कडेन उरतलें पळय बायल घरा कडेन जास्त उलयतात म्हणून आयकू करकऱ्यान दादले भायर चमकतात बायल जास्त उलयता म्हणून बायल घरा कडेन जास्त कर उलयते रावता म्हणून दादले भायर चमकते रावतात तशें म्हणत बायल जास्त उलयतात तशें म्हणून दादले भायर चमकतात म्हळ्यार देवेंद्र भटाक हे सांगचें आसा तुमकां की देवेंद्र भट मॅन वॉक मोर बिकॉज वुमन टॉक मोर हय हय वॉक मोर आनी मोर आजा त्या नंतरचो प्रश्न आसा सागर नाईक घोटणी बाग घोटणी बाग हिंगाच जाला आमगेले हिंगात जाल्ली घोटणी बागाच्या सागर नायकान विचारला आजा डिवोर्स म्हणल्यार घटस्फोट म्हणटात तस जाल्यार लग्नाक कितें म्हणचे सोडचिट्टी घेता पळय सोडचिट्टी म्हणटात हय ताका घटस्फोट म्हणटात घटस्फोट म्हणटात तस जाल्यार लग्न जाता ताका कितें म्हणचे बरो प्रश्न हो सागर हो इंचो घोटणे बाग म्हण जालें न्ही पोरान विचारला सोडचिटेक घटस्फोट म्हणटात तर लग्नाक कितें म्हणटात सोडचिटेक जर तर घटस्फोट म्हणटात लग्नाक घटस्थापन म्हणचे पडलें ना हय आजा घट बसोवचो मागीर आनी कितें उरलें सागर बरो विचारलो मजेशीर प्रश्न गमतीशीर विचारूं जाय म्हणजे मजा येता आमकां बी मजा येता तुमकां बी आयकतल्यार बी मजा येता घटस्फोट आनी
आनी कोण विचारला आजा आता एक प्रश्न असा प्रश्ना पयलीं आमगे थोडी तर हांव 2-4 उतर उलोव आजा एक प्रश्न घ्या एकच एक प्रश्न घ्या त्यानंतर उलया त्यानंतर परत प्रश्न कंटिन्यू करा आता घेईल असा हां बरें आसा हो प्रश्न येतलो हजरत अली सय्यद दांडेलीच्यान हजरत अली सय्यद हय दांडेलीच्यान विचारला हां ताका प्रश्न असा बायल आणि मोबायल हितू भितर फरक कितें बायल आनी हो मोबायल मोबायल हितू भितर फरक कितें फरक आता तू इथे मोबाईल सांगितलं तर हो पहिले प्रश्न घ्या म्हणलं हां त्या मोबायलांतूच हो मोबायल घुसयला हो मोबाईल घुसयला हय हे हांव सांग तुमकां बायल आनी मोबायलांत मोबायल घेवन मोबायलांत पयशे घालून कितले तूं उलोवंक शकता हां आनी बायल आस पळय घरा कडेन गेलें तर तेगेलेच आयकच पडटा आमगेर उलोवंक मेळना अच्छा म्हणजे मोबाईल उलो मेळटा आणि बायल उलो दिना उलो दिना आनी कांय ना इतलेच फरक आसा बाबा बरं आज तुमकां सांगता आशिल्लें तें सांगून घ्या हां हांव आतां सांगचें कित्याक काय म्हणल्यार आतां आजकालचे विशय सांगचे पडले म्हाका आतां हे प्रश्न जाले उत्तर जाले लोक आतां कितले त्रासा आसात हां काल एकच दिसात आमगेर उत्तर कन्नड जिल्ल्यांत कितले लोकांक मरण जालें 21 कितले तरी 21 लोकांक मरण जालें एकच दिसा भितर हय एकच दिसा भितर हांव न्यूज तुमगेलो पळोवन हांव भिलो थरथरलो म्हण भिनाकात लोकांदो भिनाकात समजून घेया भिनाकात कित्याक भिनाकात म्हण सांगता भंय उरत न्ही सगळे फाटल्यान येवन अटॅक करतात कळ्ळें न्ही जेन्ना सुण्या मुखार धांवल न्ही सुणी फाटल्यान धांवन येता सुण्या मुखार बडी घेवन गप्प मुखार राव सुणी मुखार येना तशेंच भिनाकात भिल्यार गेले हां आतां आनी काय हे जालें पळयलें ना तुवें आतां तें आतां सांगिल्लें तुका हें ब्लॅक फंगस हय ते फंगस ते येयला ते आनी हळयाळात येयला खंय मरे हळयाळात आज तुमगेलें ते हें पळयलें हें त्या बाबून सांगिल्लो आज ते अजून कन्फर्म ना ते कन्फर्म झाल्यानंतर पळय अजून पण कन्फर्म म्हणून येईल ना ते अजून बातमी येईल ना अजून कन्फर्म आशिल्ली ह्यान तो बाबू म्हणटालो फाल्यां कळटले हाडूं गेले तेन्नाच म्हणटे आशिल्ले फाल्यां कळटले कितें तें हां म्हण एक बरें दिसलें म्हाका आज काल कोण विचारतात आमकां बाबा गोंयच्यान कारवार येता जाल्यार पास जाय का म्हण घेवन हां गोंयच्यान कारवार येता जाल्यार पास जाय का जायत का म्हणून जायत का म्हणटा हांवें सांगलें ताका गोंयच्यान कारवार येता जाल्यार पास जावं नाल्यार नपास जाल्यार जाता म्हण ते कोरोनाचे निगेटीव सर्टिफिकेट जाय म्हण सांगलें ताका हे बरोबर आजा नपास जालें म्हण कितें जावचें आसा नपास जाल्यार जाता आतां पळयलें ना गोंयांत मॅट्रिकाक अशेंच पास एग्जाम ना खंय ह्या पटी परीक्षा ना खंय कोविड पास हय ह्या पटी कोविड पास तांकां कोविड पास केन्ना विचार खंयची इयरात तुमी जाले रे पास मॅट्रिकाक म्हणल्यार कोविड पास म्हणून हरकत ना कोविड पास म्हणून हरकत ना बरोबर म्हाका अशें दिसता खबर आसा तुका ह्या वर्साक हांव मॅट्रिका बसूंक आशिल्लो जावन कोण म्हण परिक्षेक पास जावन वच नाशिल्लो अगदी पास जावन वयता आशिल्लो हांव पिशे पाड केला दिसता म्हाका एक सर्टिफिकेट तरी उरता आशिल्ली सर्टिफिकेट उरता आशिल्लें आज आनी ह्या वयात मॅट्रिक पास केलो म्हणजे एक अवॉर्ड मेळटा आशिल्लें आनी कितें आनी मॅट्रिक आज ह्या वर्सा जर तर हे कोरोना लॉकडावनान हेजेर मॅट्रिक जर तर पास जालें हांव मुखाल वर्सा परत लॉकडावन येवं IAS करता आशिल्लो हांव हय रे आज एकदम ताळे वाजे पडले उत्तराक मुखाल वर्साक IAS हय एक वर्सा भितर मुखाल वर्सा लॉकडावन उरूं जाय फक्त लॉकडावन उरूं जाय कळ्ळें तुका आनी आमगेले हिंग कारवारात कितें जावन पडलें रे बाबा कितें जावन पडलां अरे हॉस्पिटलांत कितें आसा कितें ना कोण अरे हिंग लोक प्रतिनिधी करता कितें काम म्हणून हिंगा हां बाबांदो आजी माजी सगळे आसा आमगेले 2 माजी आनी 1 आजी कितें करता तुमी काम म्हणून घेवन हां आतां आमगेलो आनंद तर बाब आनंद तर लॉकडावन जाले नंतर म्हाका दिसलोच ना आनी तेगेले कसले आहाय तेगेले पेपराचेर वाचलोच ना घरा कडेन आज जावन कोण लॉकडावन केलें म्हणून घेवन म्हाका तशें दिसता आसा बाबा पळया लोकांक मात काळजी घेया कित्याक तुमचेचेर विश्वास दवरून लोक आसात हां तो सैल बाब कितें करूं वयता ती आमगेली बाई आड येता तो कितें तर करया म्हणून वयता अशें करूं जाय तशें करूं जाय हे ऑक्सिजनाचें कितें करूं जाय तेजें करूं जाय म्हणून तेका बाई आड येता त्या बाईक बी सांगता हांव कितें करा हां आमगे लोक प्रतिनिधी ऊन घेवन खाली वाजाईल कडेन नाचचे आनी हळद कुकमाक इतल्यातच रावत नाका म्हण तुमकां हांव कितें करा कितें लोकांसाठी कितें करा हॉस्पिटलांत खंय हांवें सांगिल्लें आयकल्लो ह्या हॉस्पिटलांत आमगेलें आतां हे कोवीड सेंटरा भितर तुमकां सांगता डॉक्टर खंय 2 दिसांच्यान एक पटी येयल्या व्हड खंय पयर कणस गिरचो तो पडवळकर वायट जालें ना तेगेले बायलेन सांगेल गोश्टी स्वता आनी नर्स एक नर्स दवरला इतले व्हडल्या वार्डांत एकूच नर्स खंय हां
तेमकां कोण पळयतलो ना खंय ना तेमकां समाज जेवण दितलो ना गुळी तुमी हाडील उरल्या घेया तुमी ते खंयचे ते पॅरापटोमॉल कितें तरी ते पॅरासेटामॉल हां ते गुळी तुमी हाडील उरल्या घेया हे घ्या तुमी हाडील उरल्या घेया म्हणटा खंय ना जाल्यार ना ना जाल्यार ना हे कितें चल्लां आमगेलें आनी हे लोकप्रतिनिधी करता कितें करता काय म्हणून तुमी लोकांक मरू सोडू लागलात हां आनी थोडे हे जिल्हा पंचायतीचे कोण आमी निवडून धाड दिल्लो पळय हेमगे सगळ्यार मोबायल स्विच ऑफ करूंक लागला कित्याक निवड धाड दिता तुमकां आमी लोकांक आमकां केन्ना पावूं जाय म्हण हां तुमगेर मोबायल स्विच ऑफ उरलो आमी कोणा कडेन भोव मारचे कितें करा हो लोकांक जिवनाचो प्रश्न हो तुमगेले राजकारण खेळटे रावनाकात कोणूय बी येवन कितें करता म्हणल्यार तें करूं दिया आपल्या टायमाचेर केल्ले हांवें हाडिले मागीर बाप्पान हाडिले आमी हाडिले झाड आतां आंबे जालात हे म्हणनाकात हे सोडून दिया सगळे लोक मरू लागलात आमगेले कारवारात दिसाक एक बी कोणी खंय मेल्यार आमी अरे बाबा हेकडे मेल खंय म्हणटाले हां 15-20 लोक मरू लागलात आजा हां ते आता राजकारणी लोकांना प्रश्न काढला हय तर राजेश नाईक सिद्धर हे मी एक प्रश्न धाडून दिला म्हाका खबर आशिल्ली हांव एकदम रागान उलय तर तूं म्हाका आडयतलोच म्हण सांग सांग राजेश नाईक सिद्धर मी एक प्रश्न धाडून दिला तू आता जे उलयला ताका लागून असतो प्रश्न तसं पण हांवें घेयल तो पयलो पळय हां सांग तागेलो प्रश्न असा हां की आजा राजकारणी होड की समाजसेवक होड राजकारणी होड काय समाजसेवक होड राजकारणात रोवन घेवन हे बरे प्रश्न उत्तर दिता कित्याक हांव त्या वातावरणात येयलो आसा राजकारणात रोवन घेवन निस्वार्थ भावनेन जर तर समाजसेवा करता पळय तोच होड हे आजा एकदम बरोबर उत्तर दिलं तूं राजकारणात रोव नाजाल्यार समाजसेवकच जावन रोव निस्वार्थ भावन आपल्याक फाल्यां कितें तितूंतल्यान फळ मेळटलें म्हण तेजी विचार करनासतना जर तर तूं समाजसेवा करता तर तोच होड आसा आनी राजेश नायक बाबा सिद्धरचा राजेश नायक सिद्धरच्या वो आमगे जोशी भटाल घरा खंयच काय कितें खबर ना आजा पत्त बरयला तेणें फक्त राजेश नायक सिद्धर बरयला कितें उरू तूं बी तशेंच कर की निस्वार्थ भावनेन समाज सेवा कर आनी तूं करता म्हाका खबर आसा हो पोर करता तोच उरतलो तो कर केन्ना जाल्यार केन्ना देव खंयच्यान फळ दिता आनी कितें विचारला प्रश्नात ते हांव उलोवंक लागल्या खूब फोन पावू जा परत आजा त्यानंतर प्रश्न आसा भारती गोविंद राणे आयस फॅक्टरी चेंडिया भारती गोविंद राणे आयस फॅक्टरी चेंडिया यांच्यानं तुम्ही प्रश्न विचारला त्यामुळे प्रश्न असा आजा कारवार जिल्ह्यात शिक्षित महिलाच्या बेरोजगारा खातीर किती उपाययोजना करू शकता कारवार जिल्ह्याच्या सुशिक्षित महिलाला बेरोजगारा खातीर किती उपाययोजना करू शकता शिक्षण शिकिल्या बायला खातीर किती उपाययोजना करू शकतात एकच सांगू शकता सद्याक तर मागेला सांगचे म्हटल्यार म्हाज्यान तर करूं काय जायना हांवें खाली तुमकां सांगचे इतलेंच शिक्षीत महिलाल्या बेरोजगाराच्या कितें उपायासाठी कितें करता जे कोण शिकील बायल आसा पळय जे कोण शिकून जाल्ले बायल आसा पळय अशिक्षीत आसा पळय तुमकां कितें कळटा पळय त्या अशिक्षीत बायलां शिकया तेमकां शिकया आनी वट्ट मेळून तुमी ते कितें उद्योग तयार करा हय आजा एकदम बरोबर प्रश्न असतो उत्तर दिले ते प्रश्नाचे कित्याक सांग तुमकां तुमी जर ते शिकील आशिल्ले शिकून जाल्ले जर तर लोकांक जर तुमी पटोवन घेवन शिकोवत तेमकां न्ही तेमी बी शिक्षीत जाले आनी तुमकां बी तेमी फाल्यां रोजगार तांकां दिलो जाले आनी तुमकां काम मेळ्ळें तेमकां काम मेळ्ळें मराठी भितर एक म्हण आसा आजा एकमेका सहाय्य करू आनी अवघे धरू सुपंत हय 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 म्हाका मदत करा हय म्हाका मागेल तोंडा येयलें म्हणटा हय आनी कितें विचारचें भारती राणे ती तुमकां प्रश्नाचं उत्तर तुमकां मेळील उरतलो हय हय बाय बरे प्रश्न तुगेले आनी अशें करूं जाय अशें करून जाल्यार एकामेकाक मनीस जर तर पावून जाल्यार मनीस जल्मात काय अर्थच ना हाज्या त्या नंतर प्रश्न आसा शिरीश गांवकर डोंबिवली ठाणे म्हटल्यार महाराष्ट्र मुंबयच्या ठाण्यातल्या मुंबय आमगेल कारवार इतलो निसर्ग संपन्न गांव आसा ताका एक टॉप टुरिस्ट प्लेस करता जाल्यार कित करूं जाय सरकार आनी लोक खंय कमी पडतात हो प्रश्न आसा कमी हेजे बद्दल हांवें खूब विचार केला कमी आमीच पडटे आसात सरकार कमी पडते ना कमी आमी पडतात कशें आमी स्वता पडते आसात आमी गांव सोडून घेवन मरे नोकरी सोदून घेवन भायर गांवां वयतात आनी भायर गांवां रावले गांवांत येयले हिंग पळयले हिंग कित्याक रावचें म्हणलें परत गांवशीर परत गांवची जमीन इकले कोणाक गांवच्या लोकांक इकनात भायर लोकांक जे भायर लोक कोण येता पळय तांकां इकप म्हणल्यार पयस जास्ती मेळटा न्ही तेमकां इकले वचून थंयच रावले
तशें म्हणटा आमचे कडेन आसा आमगेल गांव आमगेलात न्हंय देगेन ना जाल्यार व्हळा देगेन जर तर आमगेल जमीन उरत थंय आमकां हे प्रवास लोकांक हाडूं जायना रे हाडू जाता आजा कित्याक विकूं जाय जमीन ते बी भायर लोकांक विकनाकात पयशे थोडे कमी मेळटले गांवचेच लोकांक विका हे तितूंतूच आमीच कमी पडते आसात बाबा कोण तो प्रश्न शिरीष गांवकार बाबा हितूंत आमी कमी पडते आसात आता आजा 2 लास्ट प्रश्न उरले हय विचार संदेश नाईक पुणे हो 8वीत आसा 8th स्टँडर्ड बरयलें ताणें 8वी शिकता चेडो ल्हान पोर हय 8वी शिकता संदेश नाईक पुण्यातल्यान तेणें प्रश्न विचारला आजा असो खंयचो पदार्थ आसा जो पयलो पातळ उरता जाल्यार गरम केल्या नंतर घट्ट जाता 8वी पोरान घुसपटेल म्हण म्हाका 8वी पोरान घुसपटेल न्ही असो खंयचो पदार्थ आसा जो पयलो पातळ उरता आणि नंतर गरम केल्यानंतर तापयल्यानंतर तो घट्ट जाता साधारण घट्टच जाता आता ते संदेश नायकाक तुम्ही उत्तर दिल्यानंतर ताका रिप्लाय आयल्यानंतर कळटलें आमकां बाबा सांगता हांव हेका उत्तर सांगता पण तेगेल उत्तर कितें तो परत म्हाका फोन आमकां कितें तुगेलें ते मॅचीचे करून ते करून घेवन सांगू बाबा संदेश जो असलो पदार्थ पयलीं पातळ उरता आनी गरम केले नंतर घट जाता म्हळ्यार मरे आमी मरे रात्रीन वांटून दवरून सकाळी पोळ्या पीठ सकाळ उठून कायलीचेर घालता पण गरम केले घट पोळे जातात नाजाल्यार इडली जातात तेच म्हणू शकता हांव पयलीं पातळ उरता पीठ आनी तव्यार घाल्या नंतर घट जाता संदेश नायक सायंटिफीक प्रश्न विचारिल्लो हाजेला उत्तर तुका आवडील उरतलें हय बाबा तुगेलें दुसरें कितें विज्ञानांतलें कितें उरल्यार तूं आमकां सांग म्हाका बी तितलें नॉलेज ना 8वी शिकता पोर हुशार आस पोर आनी विचार तेरो पुता बरो कर रो केअर घे जिवाचे आनी हेका तेका भायर फिरनाका आवय बापायन सांगिल्लें आयका आनी बरें कर रो देव बरो करूं आता लास्ट प्रश्न आसा हाजा सुधीर अणवेकर मडगांवच्यान हय सुधीर अणवेकर मडगांवच्यान तेगेलो प्रश्न आसा आजा वास्कोडी गामा भारतात कित्याक येयलो तो वास्कोडी गामा भारतात कित्याक येयलो खंय म्हाका 7वी फेल करून येयलो 7वी नापास करून येयलो अरे हर एक तेगेल पुरा समाज तूं पुरा तेगेली तो कित्याक येयलो केन्ना येयलो तेणे कितें केलो कोणा कडेन लढाय केलो हे म्हाका पुरा बरेंच म्हण हांव नपास जालो म्हाका नपास करूंक येयलो तो आनी वगीत येयलो नाशिल्लो सुधीर अणवेकर तुमगेले प्रश्नाचें उत्तर तुमकां आज्यान गमतीशीर दिल्लें उरतलें हय ना गमतीशीर न्ही म्हाज्या जिवनांत जाल्ली गोश्टी ही म्हाज्यान तें बरो जालें ना हांव नपास जालो आनी हाजो आमगेलो रियल आन्सर दित उरता प्रश्नाक एकदम तेगेल्या आयुश्यांत घडिल्ले गोश्टी घडामोडीक तो जुळोवन घेवन तेजें उत्तर दिते उरता आजा आयचे प्रश्न सगळे सरील आसात हय आतां 10 प्रश्न विचारले आनी आमी जाहीर केल्ले की ते 10 पैकी एक प्रश्न निवडून ताका आजो निवडतलो आनी तो ताका बक्षीस दितले आज दितले न्ही तुमी आमी दितले तर तुमकां आवडील प्रश्न खंयचो 10 प्रश्ना पैकी तर पहिलो प्रश्न आनंद नायकाला आशिल्लो सोऱ्यान कोरोना मरता खरें का खोटें शशिकला सुरेंद्र नायकाला प्रश्न लोक खोटें उलयता जाल्यार सोरो पिल्यार खरें कित्याक उलयता जाल्ले हो तेगेलो प्रश्न आशिल्लो अथर्व सुरेंद्र नायकाला प्रश्न आशिल्लो आज्या तुगेल्या आयुश्यांत म्हणल्यार पळय टॅक्नॉलॉजी पैकी सगळ्यात भारी टॅक्नॉलॉजी खंयची आनी सगळ्यात वायट टॅक्नॉलॉजी खंयची देवेंद्र भट्टाला प्रश्न आशिल्लो व्हाय मॅन वाक मोर अँड वुमन टाक मोर सागर नायकाला प्रश्न घोटणेबागच्यान डिवोर्स म्हटल्यार घटस्फोट तशें जाल्यार लग्नाक कितें म्हणटात भारतीय गोविंद राणेल प्रश्न आशिल्लो कारवार जिल्ह्यात शिक्षित महिलाला बेरोजगारासाठी कितें उपाययोजना करूं शकता राजेश नायकाला प्रश्न आशिल्लो सिद्धरच्यान राजकारणी होड का समाजसेवक होड त्यानंतर शिरीष गांवकर डोंबिवली ठाण्याच्यान प्रश्न आशिल्लो कारवार इतलो निसर्ग संपन्न गांव आसा ताका एक टॉप टुरिस्ट प्लेस करूंक सरकार आनी लोक खंय कमी पडते आसात ताका सांगिल्लें त्यानंतर हजरत अली सय्यदाला प्रश्न आशिल्लो दांडेलच्यान बायल आनी मोबायल हितून भितर कितें फरक कितें त्यानंतर संदेश नायकाला फरक आसा आज्या असो खंयचो प्रश्न पदार्थ आसा जो गरम केल्यानंतर घट जाता आनी सुधीर अणवेकराला प्रश्न वास्कोडी गामा भारतात कित्याक येयलो इतल्यात प्रश्न आवडलो म्हाका दोग लोकांलो एक शशिकला दाल्ले स्वर पिल्ल्यानंतर खरें उलय कित्याक उलयतात तेजे नंतर सागर नायक म्हणून खंयच्यान तो कितें चाल तेणी हे
डायव्हर्स म्हणलं. हय हय ह्या तितून भितर 2 आवडला म्हाका. तर दोनांपैकी एक अजय तू सिलेक्ट करूं जाय. दोनांपैकी एक शशिकला लिहिलो बरो आसा प्रश्न. शशिकलाला बरो आसा. हय हय शशिकला बरो आसा. हय. तर शशिकला सुरेंद्र नायक तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कारवार न्यूज कोंकणीच्या वतीन चंद्रगिरी नेचर क्यूर हेमी स्पॉन्सर केल्ले एंटी रेडिएशन चीप तुमकां बक्षीस पण मेळटलें. तुमगेलो संपूर्ण अड्रेस कारवार न्यूजाच्या वॉट्सॅपाचेर धाडून दिया. बक्षीस तुमकां घरपोच मेळटलें. शशिकला बाये देव बरें करूं. आनी तुमकां सांगता अशेंच कितें गमतीशीर प्रश्न विचारते रावा. आनी प्रश्न विचारता आसतना खूब मनाक लागू सारके ना, कोणा मनाक दुखू सारके तसले प्रश्न विचारनाकात. आनी तसले प्रश्न विचारले बी आमी हांव तसलें उत्तर दिना. मागीर खबरच न्ही तुमकां. आजोत मजेशीर आजाल मजा पयलीं लागून आसात आनी हांव मजा करते येयला. मजा करते आशिल्ल्याकच हांव मजेशीर आसा. आनी तशेंच मागीर मजा पळयतात तुमी मजेशीर रावा. आनी बाबा तांकां नमस्कार करा. काय नमस्कार करा. आयचो एपिसोड तुम्ही मन लावून पळयले बद्दल आणि प्रश्न धाडिल्ले बद्दल सगळ्या लोकांक हांव आभारी आसा. परत मेळया मुखाल न्यूजा खातीर. तर न्यूज तर तुमकां डेली मेळटलेच, पण खास करून आजा संडेत आज तुमकां मुखाल आयतारा परत मेळटलो. तेदो म्हणल्यार नमस्कार, देव बरें करूं. नमस्कार, देव बरें करूं. आजा 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 संडे. आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.